म्हाका स्टेटमेंट काडपाक पडलो कित्याक हांव युजली प्रेसाचेर खबर येयनाय पूण ऑन बिहाफ ऑफ गोवा TMC कन्वेनर म्हणून म्हाका इतलें सांगपा जाय की आमी डेमोक्रेटिक इंडियान आनी डेमोक्रेटीक गोवांत रावनाय म्हणून आमी 15th सेंच्युरीन रावताय म्हूण जेजो राजा आहा विश्वजीत आनी आमी सगळे स्लेव तेगेले समज ते दोतोरां तो एक स्लेवा भाशेन ट्रीट करता कांय तेका रिस्पेक्ट ना कांय ना तो दोतोर बाय मॅरीड बाय क्वॉलिफिकेशन जाता तेगे इयर्स ऑफ हार्डवर्क आहा आनी तूं त्या कचऱ्या भाशेन ट्रीट करता इट बेजिकली दाखयता तूं सत्तारीचो राजा म्हणून आनी आमी तुगेली सगळे स्लेव म्हूण गोंय आहाय तितलेच ओके ही तुगे हुकुमशाही दादागिरी विश्वजीत चलपाना हें इल्लें अती जालें तुगेलें कित्याक काय म्हणजे ह्युमन डिग्निटी रिस्पेक्ट फॉर हीज प्रोफेशन कित्याक म्हणून आसूं जाय मिस्टेक आसलो मरे तूं ऑन प्रेस सांग मरे कितें नेग्लिजन्स केलें तेणें एज अ हेड ऑफ कॅज्युअलिटी डॉक्टर म्हणून इफ इट वॉज दॅट मच अर्जन्सी एज फार एज आय नो GMC gives their 100%, the doctors give their 200%. एक बार डॉक्टर 36 hours 48 hours ड्युटी करता वी शूड रिस्पेक्ट इट एश न्हू की तूं 36 hours ड्युटी करता तूं म्हाका दिसना दिसान 12 hours देखून ड्युटी करता म्हणटा वचोन ते भाशेन हें करपाक इल ट्रीट करपाक इट वॉज व्हेरी इनह्युमन ऑन विश्वजीत पार्ट and to treat a well qualified doctor who gives his 200%. Are तांकां family ना तांकां time मेळना. You see the maximum age span of a doctor, it is not more than 65 years. Why they die so early? Because it to work stress घेताय ते आमकां लागून आम सेव करपा लागून. This is inhuman विश्वजीत आनी I condemn BJP's part also. तेणी एक्शन ताबडतोब घेवपा जाय ना जाल्यार it's failure. Okay, they are just showing we are just servants to them. Okay, these doctors are slaves of theirs. The present day government servant आशिल्ले स्लेव हेंगेले BJP ताका लागून they are not taking any action on विश्वजीत समज ते तर सारके आहाय and they believe in democracy they should immediately sack विश्वजीत इतलें सांगून हांव देव बरें कर म्हणटा आनी तुमी हे टायमार येयले आनी हांव प्रेस बायट घेयला आमगे आमकां काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा आय जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरीवन की आमी डेमोक्रेसीन रावताय बाबा आमी विश्वजीताय गुलाम न्हू कोणूच आनी तो डॉक्टर बाय मॅरीट जाला तेका इतू वर्सां हार्डवर्क आहा ओके आनी इतू वर्सां तेणें GMC पासून भेटयलें आनी मनीसपणा खातीर ओके सो वी शूड एप्रिशिएट इट एक मिस्टेक मनीस आमी चुकोन गोडे जायले आसता पूण तूं सांग न्हू मिस्टेक जाली कितें ती एज फार एज आय रेड सम एक B12 इंजेक्शन दिना B12 इंजेक्शन हांव तर डॉक्टर न्हू पूण हांव नको ती इतू इमर्जन्सी आहलो जा की दुसरी जाग्यार वचोन घेवपा जायना लायफ थ्रेटनींग आहलो जाल्यार ओके हेका लागून येदो तुवें स्टेप घेवपा जायनासलो आनी द वे युअर बिहेवियर इज क्लियरली शोज हाव एरगंट यू एंड युअर गव्हर्मेंट आर ऑन 29th April ह्या वर्साकूच आमी प्रेस घेयलोली आनी त्या प्रेसान क्लियरली सांगलोली हाव विश्वजीत इल ट्रीट्स डॉक्टर्स एंड द स्टाफ देर अरे दे आर फ्रस्ट्रेटेड वर्किंग अंडर हिम दे आर प्रेशरायज वर्किंग अंडर हिम हांव कितें म्हणटा जेन्युइन रिजन आहा तूं तुगे हुकुमशाही दाखोवपा चवथीता तूं सत्तारी राजा म्हूण दाखोवपा ती तुका कॉन्स्टिट्युएन्सीन दाखय रे GMC एन वेल क्वॉलिफायड डॉक्टरांक आनी त्या स्टाफांक नर्सींग तूं लिटरली एब्यूज करता विश्वजीत तूं तुगे क्लास आनी क्वॉलिटी दाखयता ओके तूं फकत दाखोवपा सोदता की आपणावन व्हडलो कोण ना तुज्यान व्हडलो देव आहा तुज्यान व्हडलो प्रजा आहा लोक आहा तुका इलेक्ट करतो टायम येतलो तुगेलो इट इज नॉट दॅट तूंच सदां उत्तम म्हूण ओके तूंय आज हेल्थ मिनिस्टरा कडेन देवा जाय जाल्यार तूं फाल्यां आसपाना हेल्थ मिनिस्टर म्हूण आनी तुका देवा दाखोवपा 5 मिनटां नाकाय चुकोन गोडे तुका कितें जाय तुमचे GMC डॉक्टराक यू विल बी एट द मर्सी ऑफ दीस डॉक्टर चुकोन ओके सो इतू ओवर रिएक्ट जायन इतू आपूण व्हडलो अनटचेबल म्हूण दाखोवपा सोदनाका तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर